दीस सोमार, डिसेंबराची 22 तारीख 2025. पहिले वाचप. शमूएल प्रवादाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 ओळ 26 ते 28 पर्यंत. त्या दिसांनी हन्नान शमूएल असो पानो सोडयतस तिणें आपणासोवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेंबर दाकासोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो व्हडल्यानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्ल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपूत, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आशिल्ली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागिल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन शमूएल 1 अध्याय 2 ओळ 1, 4 ते 5, 6 ते 7 आनी 8. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा थंय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवासोवें मेळटा म्हाका बोळ आनी घटाय. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हणून संतोसता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंताचें दोणू मोडून पडलें, पूण अस्कत्यांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास जोडून वतात. भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांजडी जावन आशिल्लीं 7 फावटी आवय जातात, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तो सुधरणीक शेवंटिता आनी उखल उबारता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवारां मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नमयान दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय म्हजें काळीज संतोसता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्येदी फातरा ये आनी धुळींतावन रचलेल्या मनशाक सोडय. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 44 ते 56 पर्यंत. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोसान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां आनी आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक
आनी ताचे संततेक सदांकाल. मरी चड उणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. नियाळ. आयचे सुवातेंत मोरयेचें स्तुती गायन आमी आयकलें. ह्या गायना मुखांत मोरी सर्वेस्परा देवाची स्तुती करता. देवदूत तिका दिश्टीक पडून तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून कळयल्या वेळार ती शर्मेली. ती समजूंक कश्टाली. पूण देवदूतान तिका दिल्ल्या भरवशा भरीत उतरान तिणें धैर्य घेतलें. उपरांत ती एलिझाबेथीची भेट करून तिका कुमोग करूंक गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथीन मोरयेची होगळीक उसारली. तेन्ना मोरयेन तें देवाचें येवजन ताची काकूळट म्हणून त्या खातीर सर्वेस्परा देवाची स्तुती केली. जें कितें देवान येवजिलां आनी ताचे मुखांत्र करूंक आसच्या त्या मापान सडवणेच्या येवजना पासत ती देवाची वडवीक करता. मोरी एक बरी जुदेव चली जावन जें कितें तिणें शिकयल्लें आयकल्लें तें सत आनी तिचे मुखांत्र तें संपूर्ण जाता म्हणलो संतोश तिका सर्वेस्पराक अर्गां वांटोवंक उत्तेजीत करता. जें कितें पवित्र पुस्तक आमकां कळीत करता तें सत आनी त्या प्रमाणें चलता म्हणलो खरो विश्वास आमचें तें आसाचें. आमी देवाची रचना जावन आमकां जिवितांत घडच्या सर्व घडितांनी देवाचो हात पळोवन आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या अनुभवा पासत आमी देवाक अर्गां वांटयचें.